बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. 2021 ऑक्टोबराची 1 तारीख महिन्याचो पयलो शुक्रार. आयज पवित्र सभा लिसिएच्या सांत तेरेजाचे फेस्त समारंभता. तिच्या मागण्याच्या आदारान आणि सायबीन मायेचे विनवणे वरवीं सर्वेस्पराच्या सिंहासना फुड्यान आमी येवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण सर वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरये, कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. अस्तऱ्यां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुजे खुशेन जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये, कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. अस्तऱ्यां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुजे खुशेन जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये, कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. अस्तऱ्यां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुजे खुशेन जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. येता सोम्या तुजे मुखार, येता सोम्या तुजे मुखार. आयचो वो दीस संतोशाचो, येता सोम्या तुजे मुखार, येता सोम्या तुजे मुखार, येता सोम्या तुजे मुखार. आयचो वो दीस संतोशाचो, येता सोम्या तुजे मुखार. खुशालकायेन येता, खुशालकायेन येता. आयचो वो दीस संतोशाचो, खुशालकायेन येता. खुशालकायेन येता, खुशालकायेन येता. आयचो वो दीस संतोशाचो, खुशालकायेन येता. पळय सोम्या, आयज आमी संतोशान आनी खुशालकायेन तुज्या कृपेच्या सिंहासना फुड्यान येता. आयज आमी पळयता सोम्या तुजी व्हड काकूत ह्या आमच्या मुंबयच्या शारांत. आमी पळयता सोम्या की ह्या वर्सा तुवें आमकां बरो पावस दिवन आमकां दादोशी केली. सर वायट विघ्नांतली तुवें आमकां राखली, सांबाळली आनी निवारली. देखून आमी तुका आर्गां दिता. ह्या आमच्या मुंबयच्या शारांत आनी महाराष्ट्रांत कोरोना व्हायरस पिडा आतां उणी जायत येता म्हूण आमी पळयता. सगळें उक्तें जालेलें आसा. दिसपट्टें जिवीत आदले भाशेन आतां आमकां जियोंक मेळटा. देखून आमी तुका आर्गां दिता. बेगूनच आमच्यो इगर्ज्यो उक्त्यो जातल्यो, मागण्याच्यो सुवात्यो उक्त्यो जातल्यो, आनी आमकां तुजी भक्ती करूंक, तुका भजोवंक मेवतले. देखून आमी तुका आर्गां दिता. ह्या पिडेच्या वेळार सोम्या घडयेक आमी काळजान मनान अस्कत जाल्या, निराशेपण आमकां भोगलें, एकसूरपण आमकां भोगून आयलें. पूण तुवें आमकां धीर दिलो, तुवें आमकां बळ दिलें, आनी तूं आमकां कृपे खाल दवरून
आमच्या सांगाता रावलोय देखून आमी तुका आर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्या. कांयच तुवें आमकां उणें जावंक दिलें ना, हय सोम्या. पूण आयज पर्यंत तुवें आमकां सांबाळला देखून आमचे हात उबारून सोम्या काळजाच्या कोलायेंतल्यान आमी तुका अर्गां दिता आनी दिन वाजता. रि हि रि राम हाराय शिके दे रे राम हाराय सिदे दे रे रा 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 लाबा के रे राम हाराय शिके दे रे राम हाराय सिदे दे रा 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 लाबा ये रे ला के रे राम हाराय शिके दे रे राम हाराय सिदे दे दे रे रा 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 रि दे रे रा के रे राम हाराय शिके दे रे राम हाराय सिदे दे 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 रा 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 रे के रे राम हाराय शिके दे रे रा 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 रे रे राम हाराय शिके ला 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 शिके दे रे राम हाराय सिदे दे रे रा रे 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 राम हाराय सिदे दे रे 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 आयज केरीत कोणी आर्गां दितात ही भाव भयणां. कातालीन कार्डोस आपणाक फावो जाल्या सर बरेपणा पासून पपेच्युअल मेनीन फेर्नांडीस फावो जालेल्या सर बेसांवां खातीर एलेक्स फेर्नांडीस आपणाक आनी आपणाच्या फॅमिलीक फावो जालेल्या बेसांवां खातीर रोमियो डिसोजा आपणाचे दिनवाशीपण तुका उबारून दिता. ॲडू आनी जोसफ हांकां बरी शिर्वीस फावो जालेल्याक सप्टेंबराच्या म्हयन्यान पयल्या शुक्राराच्या मिसा आनी मागण्या वेळार हांचे पासून मागणें केलेलें. हे आमचे मागणें तुवें स्विकारून हांकां बरी शिर्वीस फावो केल्ल्याक आमी तुका आर्गां दिता. अनुषा आनी मेल्विन फेर्नांडीस हांकां 4 वर्सां उपरांत भुरग्याचे देणें फावो केल्ल्याक ॲलिन आनी प्रमिला रिबेल्लो आपणाचें दिनवाशीपण तुका उबारून दिता. एलरिक डिसोजा एस्तू फेर्नांडीस आनी तिची फॅमिली तुका आर्गां दितात. सिरिल आनी लिबरेट डिसोजा आनी तांची फॅमिली कोविड-19 ह्या पिडेच्या वेळार तुवें तांकां राखून बऱ्या सावधीन आनी भलायकेन दवरलेल्या पासून आर्गां दिता. फेलिक्स मेंडीस आनी ताची फॅमिली एस्कॉलिटा मेंडीस आनी तिची फॅमिली कोविड-19 ह्या पिडेच्या वेळार तुवें तांकां राखले आनी बऱ्या सावध भलायकेन दवरले म्हूण आर्गां दितात. तशेंच आर्गां दितात कर्सिनो लेमोस 10वेच्या परिक्षेंत बरे मार्क्स काडून पास जालो देखून. क्रिझॅन ब्रायस प्लेन मिनोलेट क्रिसेल हांकां बरी शिर्वीस फावो जालेल्याक. कोडिलिया लेमोस आपणाचें दिनवाशीपण तुका उबारून दिता. मायरा आनी जेडन फेर्नांडीस तांकां बरी सावध आनी भलायकी हें देणें आनी सर बेसांवां फावो जाल्ल्याक आर्गां दितात. जारा कॅविन आनी मेबल तांकां तुवें बरी सावध भलायकी आनी सर बेसांवां फावो केल्ल्याक आर्गां दितात. फ्लोरा फेर्नांडीस पवित्र त्रित्वेच्या मानाक आपणाचें दिनवाशीपण भेटयता. फेर्नांडीस फॅमिली गोंयसून बरे भाशेन परतून येवंक फावो केल्ल्याक आर्गां दितात. पेरपेत डिकॉस्टा कोविड-19 ह्या पिडेंतले बेगीन बरें जावन आतां सावधीन आनी भलायकेन आसा देखून आनी आपणाच्या जिवितान आनी फॅमिलीन फावो जाल्ल्या सर बरेपणा खातीर तुका आर्गां दिता. वय सोम्या तुज्या नांवान आमकां जैत मेळटा. तुज्या नांवान सोम्या सर वायटपण पळोवन वेता. कित्याक तुवें आमच्या पातकाचें फारीकपण दिलां. तुवें वारयलेल्या रक्तान तुज्या कुर्साच्या पदवेन तुज्या कश्ट मरण आनी जिवनपणाचे शक्तीन आज तूं आमकां सोडवण फावो करताय. आज तूं आमकां एक नवें जिवीत दिताय. आज तूं आमच्या जिवितान सर बेसांवां आनी कुरपे देणी वतयताय देखून आमची काळजां आमचे हात उबारून सोम्या आमी तुका आर्गां दिता. आर्गां तुका सोम्या, 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 आर्गां तुका सोम्या. जेजूच्या त्या नांवान
जेजूच्या त्या नांवान वय आमकां जैत मेळटा जेजूच्या त्या नांवान जेजूच्या त्या नांवान वायटपण पळोवन वेता ताच्याच नांवान उबी रावल्यार कोणाच्यानच आमचेर वायट करूंक जायना जेजूच्या त्या पवित्र नांवान वय आमकां जैत मेळटा आनी एक फावटी गावया जेजूच्या त्या नांवान जेजूच्या त्या नांवान वय आमकां जैत मेळटा जेजूच्या त्या नांवान जेजूच्या त्या नांवान वायटपण पळोवन वेता ताच्याच नांवान उबी रावल्यार कोणाच्यानच आमचेर वायट करूंक जायना जेजूच्या त्या पवित्र नांवान वय आमकां जैत मेळटा वय आमकां जैत मेळटा वय आमकां जैत मेळटा वय सोम्या जेजू तुज्या नांवान आमकां जैत मेळटा ह्या संवसारान पातक वाडला तरी आसतना तुजी कृपा आनीक आनीक सुपा जायत वेता तुका नाका आमचे निसंतन तुका नाका आमी इबाड जालेली आनी देखूनच त्या कुर्साचेर तुवें आपणाकूच भेटोवन दिलो तेन्ना सर्व आमची पातकां आपणा सोबें घेवन तुज्या आमलीक रगत वारोवन तुवें आमकां सोडवण फावो केली तुवें आमकां एक नवें जिवीत दिलें तुवें आमचे सोबें काकुतीची आनी कुरपेची जर वावयली सोम्या आयज तुजे कुरपे वरवीं आमचे दर एक उणेपण बरोवन येता अत्मीक उणेपण जावं काळजा मनाचे कुडीचे आमच्या फॅमिलीन घराब्यान आमच्या फुडारान आसा तें उणेपण तूं बरोवन हाडटाय आनी तुजी महिमा आमकां तूं दाखोल करताय तुजो मोग सोम्या तूं आमकां उगडापो करताय आनी आमच्या उण्या बावडटाक तूं आदार दिताय देखून आमी तुका आर्गां दिता सोम्या तुका आमी महिमा दिता रे हिरे राम हाराय शिके देरी राम हारा रे देरी राम हाराय शिके देरी राम हारा ला 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 रे हिरे राम हाराय शिके देरी राम हाराय सिदे देरी रा रा ला 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 लवा देरी राम हाराय सिदे देरी राम हाराय शिके देरी रा ला 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 लवा देरी राम हाराय सिदे देरी राम हाराय शिके देरी राम हारा ला ला रिबा देरी राम हाराय शिके देरी राम हाराय सिदे देरी राम हारा ला ला रे देरी राम हाराय सिदे देरी रा 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 सोम्या ह्या वेळार आमची काळजां आमी तुका उबारता आमचे पवित्र हात तुका उबारून आमी आर्गां दिता कित्याक तुवें आमचो मोग केला तूं आमचे पासून त्या कुर्सार मेलोय आमी पातकी तरी तुवें आमकां तुज्या गोपान घेतलय अजून पर्यंत सोम्या आमी तुज्याच वेंगेन आनी गोपांत आसा देखून आमचे हात धाकटुल्या भुरग्यां बरी उबारून आमी तुका आर्गां दिता सर्व आमची भगणां भावनां उबारुया बरेपण उबारुया सोमिया तुका दुनिया तुका सोमिया तुका दुनिया तुवें म्हजो मोग केलोय म्हजे पासत कुर्सार मेलोय पाकी जावन तुवें
म्हाका गोपांत घेतलोय तुवें म्हजो मोग केलोय म्हजे पासत कुर्सार मेलोय पातकी जावन तुवें म्हाका गोपांत घेतलोय जेजू म्हाका तुज्या मोगान पेटोय 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 तुवें म्हजो मोग केलोय म्हजे पासत कुर्सार मेलोय पातकी जावन तुवें म्हाका गोपांत घेतलोय तुवें म्हजो मोग केलोय म्हजे पासत कुर्सार मेलोय पातकी जावन तुवें म्हाका गोपांत घेतलोय जेजू म्हाका तुज्या मोगान पेटोय 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 रे राम महाराज शके दे रे राम महाराज सीधे दे 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 दा 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 रे राम महाराज सीधे दा ला 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 रे बाके रे ला महाराज शके दे रे ला महाराज सीधे दे दे दा 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 दे रे राम महाराज शके दे रे राम महाराज शके दे रे रा महाराज ला 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 रे बदेरी के रे ला महाराज शके दे रे रा महाराज सीधे रे ला 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 रे बाके रे ला महाराज शके दे रे रा महाराज सीधे रे ला महाराज सीधे रे ला 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 रे बाके रे ला महाराज शके दे रे रा रा के रे ला महाराज शके दे रे रा महाराज सीधे रे ला 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 रे के रे ला महाराज शके दे रे रा रा रे ला जेजू म्हाका तुज्या मोगान पेटोय 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 घेवन लुकान बरयलेल्या शुभ वर्तमाना वयलें वाचप हांवें स्वर्धा बेआस्तर जावन परत येतात ते बेआस्तर जावन खुशाल बरीत जावन परत येयले सायबा तांणी म्हळें तुज्या नांवान देंवसार पर्यंत आमकां खालते जाले आनी ताणें तांकां सांगलें वीज कसो सर्गार तोंड पडलोलो हांवें सैतानाक देखलो 17 सोरोप आनी विंचू आनी दुस्मानाची सगळी पोतवी पांयां तळा मस्तोंक हांवें तुमकां अधिकार दिला आनी कांय एक तुमकां वायट जायतशें ना तरी पूण देंवसार तुमकां
खालते जातात म्हूण खुशाल जावचे भाशेक तुमची नांवां सर्गार बरयलेलीं आसात म्हूण खुशाल जायात. त्याच वेळार पवित्र आत्म्याच्या खुशालकायेन बरोवन ताणें म्हळें, बापा, सर्गा आनी पृथ्वीच्या धन्या, ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुर्ल्यांक त्यो उक्त्यो केलोय म्हूण हांव तुका वाखाणटां. वय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पूत कोण तो कोणूच नकळो बगोर बाप, आनी बाप कोण तो कोणूच नकळो बगोर पूत, आनी पुताक दाखोवन दिवची खुशी आसा तो मनीस. आनी आपल्या शिसा वाटेन वळोवन ताणें म्हळें, तुमी पळयतात ते पळयतले दोळे भागी. तर हांव तुमकां सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते भाकणार आनी पातशाय आशिल्ले, पूण तांकां मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. देवाचें उतर हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजून 72 आपणाच्या शिशांक सगळ्या वायटाकारांक बरें करूंक आनी सर्गींचे रास देवाचे रास परगटोवंक पाठयलेले. आनी आयच्या ह्या वाचपान आमी पळयता ते खुशाल जावन परत येयले, कित्याक तांणी देवाची महिमा देखली. तांणी देवाची काकूत आनी कृपा अनुभव केली. आयज मोगाळ बाबडनो, ह्या संवसारान ह्या आधुनीक काळार आमी पळयता एका वाटेन फातक चडच वाडलां आनी दुसरे वाटेन देवाची काकूत आनी कृपा. कितलो लोक आयज जेजूच्या नांवाक जेजूचे काकुतीक उलो मारतकच बरो जाता, तांकां फुडार मेळटा, तांच्या घराब्यांनी बरेंपण येता, जिन्सां बासांच्या बांदपासांतली ती सुट्टात. खरेंच मोगाळ बाबडनो, हो काकळुतीचो काळ जावन आसा. देव आमकां जण एकल्याक आमच्या बावडटा प्रमाणे कृपा दिता आनी ह्या कृपे वरवीं आमचें दर एक उणेपण भरून येता. पूण मोगाळ बाबडनो, ही देवाची कृपा आमच्या जिवितान आमी निर्फळ जावंक दिवया नाका. ही देवाची कृपा मोगाळ बाबडनो आमी आपणावंक जाय. आमच्याच फिरगजेन आमचे विगार आसात, आमचे पाद्री भाव आसात, धर्मीक आसात, आमची समुदाय आसा, मागण्याची जमत आसा. तातूंत रावन मोगाळ बाबडनो, दर एका साक्रामेंता वरवीं ही देवाची कृपा आमी आपणावया आनी ही कृपा देवाची आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान फळादीक जावं दी. हो जावन आसा विशय आयच्या दिसाच्या नियाळाचो. ते बियास्तर जावन परत येतात आनी सोम्याक म्हणटात, देंवसार लेगून तुज्या नांवान आमकां खालते जाले. बियास्तर जेजूचे शीस नेणारी आनी अस्कत तरी आसतना सोमी जेजू तांकां अधिकार दिता, तांकां पदवी दिता आनी तांकां देवाचे रास परगटोवंक पाठयता. म्हणटात जेन्ना सोमी जेजू क्रिस्त सर्गार सोडून गेलो तेन्ना जेजूच्या दुतांनी ताका म्हटलें, अरे तूं येयलोय देवाचे रास स्थापीत केल्या उपरांत, तूं आतां येयलोय, आतां तें राज कोण विस्तारतलो, कितें जातलें त्या राजाचें. जेजून त्या आपणाच्या आंज बोडव्यांक आनी दुतांक म्हटलें काय, हांवें 12 आपोस्तल नेमल्यात, ते वेतले आनी म्हजें राज सगळ्या संवसाराक ते विस्तारतले. आनी ह्या देवदूतांनी म्हटलें, ते 12 नेणारी ते अस्कत, कितलें उणेपण आसा तांचे भितर. पूण जेजून आपणाच्या
देवदूतांक म्हटलें की हांव तांकां पवित्र आत्म्याची पदवी दितलो आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या पदवेन आनी म्हज्या अधिकारान आनी म्हज्या नांवान ते म्हजें राज ह्या सगळ्या संवसाराक विस्तारतले. आनी आयज पर्यंत मगाळ बाबडून आमी पळयता जेजून दिल्ल्या पवित्र आत्म्याच्या पदवेन अधिकारान आनी जेजूच्या नांवान हें देवाचें राज शिंपडत वेता. आमी जण एकली मगाळ बाबडनो नेणारी जावन आसा, अस्कत जावन आसा. तरी आसतना आयज जेजू तुका आनी म्हाका आपयता. आयज जेजू तुका आनी म्हाका हो अधिकार दिता, ही पदवी दिता पवित्र आत्म्याची, आपणाच्या नांवान वचून देवाचें राज परगटोवंक. ह्यो वस्तू जेजू म्हणटा जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्यात, पूण सुपर्ल्यांक त्यो उक्त्यो केल्यात. आमकां त्यो उक्त्यो जाल्यात मगाळ बाबा. जेजू तुका आनी म्हाका आपयता सगळ्या भासांचें वायटपण पयस करूंक आनी देवाचें राज परगटोवंक. आमच्या अस्कतकायेन, आमच्या उणेपणान देवाची पदवी दिसून येतली. जेजून आमकां जण एकल्याक विंचून आमकां नेमल्यात आनी आतां आमकां जेजू पाटोवंक आशेता. खंयसर आमी रावतात थंयसर आमच्याच फिरगजेन, आमच्या समुदायान, आमच्या मागण्याच्या जुमतीन वावर करूंक. तर मगाळ बाबडो ही देवाची कृपा, हो काकुतीचो काळ आमच्या जिवितान आमी निर्फळ जावंक दिवया नाका. पूण जितके मगाळ बाबडनो आमकां ही देवाची काकूत फावो जाता आनी आमी ती भोगोवंक पावता, तितलीच आमी ती देवाची काकूत आनी कृपा हेरां सोवे आमी वांटोवन घेवया. तेन्ना ही कृपा आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान सुभाष जातली, निर्फळ जावची ना. 72 शीस पत्तून येयले तेन्ना सोम्या जेजू क्रिस्तान तांकां म्हटलें, 20 कसो सैतान सर्गार्थावन खाला पडलेलो हांवें देखलो. 72 जाण, 70 आनी 2 शीस गेले आनी जेजूच्या नांवान तांणी पिडेवंताक बरें केलें, सैतान काडलें, वायटपण पयस केलें, देवाचें राज परगट केलें. न्हय एका मनशान 17 मगाळ बाबडनो. जायते फावटी आमी एका मनशाची वाट पळयता, पूण आमकां जण एकल्याक जेजून आपोणें दिलां आनी आमकां नेमलां. जेजून तर मगाळ बाबडनो 2000 वर्सां फाटीं ही सोडवण संपादली, ती शार्तीक पावयली. जेजूक आमची गरज ना जाली मगाळ बाबडो. जेजूच्यान ही सोडवण आपणाचें हस्तगी सगळ्या मनशां कुडाक फावो करूं येताले. पूण आयज जेजून तुका आनी म्हाका आपणाच्या मिसावांत आनी वावरांत भागीदार केल्यांत. आमी कितली भागी, आमकां विसरून काडल्यांत. आनी देखून मगाळ बाबडनो ह्या दिसांनी आमकां जेजून एक नवो साक्रामेंत फावो केला, हे नवें मॉन्स्ट्रन्स फावो केला. कित्याक आमी आनी जायतो वावर करूंक आसा हांगासर आमच्या फिरगजेन. जेजू आमकां अधिकार दितलो, आमकां पदवी दितलो, आमकां देणी दितलो. जाणी हे मॉन्स्ट्रन्स, हे हो साक्रामेंत दान केला, तांचेर देव सुब्ब आशिर्वाद घालो. पूण तुका आनी म्हाका हेंच करूंक जेजून आपयलां. आमकां देवान दिलां तें हेरां सगळें वांटोवन घेवंक. ऑक्टोबराच्या 7 तारखे पासून मागण्याच्यो सुवातो आमच्यो इगर्ज्यो उक्त्यो जातल्यो म्हूण आमकां खबर मेळ्ळ्या. तर मगाळ बाबडनो जेजून जशें दोगांक पाठयलें थंय मगाळ बाबडनो आमी दोगां 3 4 5 जाणां पयलें मागणें करया. त्या मागण्यान जेजू दिता ती पवित्र आत्म्याची पदवी, जेजूचो अधिकार. आनी जेजूच्या नांवान वावरोवंक आमी कृपा आमी आपणावया.
आनी उपरांत मगाळ बाबडो दोगां तिगां चौगां आमच्याच फिरगचेंत आमच्याच समुदायेंत आमच्याच मागण्याच्या जमोतेंत आसात एकसुरीं पिडेवंतां तांच्या जिवितांत अडचण आसा ती अस्कत जाल्यांत काळजान मनान अस्कत जाल्यांत सांडल्यांत आमी वचून तांची खबर घेवया आनी आमचे वरवीं घडटा त्या प्रमाणे तांचें उणेपण तांची अडचण पयस करूंक आमी वावरया. तेन्नाच मगाळ बाबडो जेजून आयजाया प्रवाद्याची उतरां उगडासाक हाडलीं. 20 कसो सैतानाक हांवें सर्गार्थावन खाला पडटा आसतना हांवें पळयलो. आयजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलीं उतरां हांवेस्वर 14:12 आनी ही उतरां लुसिफेराची खबर करता. जेन्ना लुसिफेर गर्वान भरलो देवान ताका सर्गार्थान खाला शेवटिलो आनी ह्या 72 70 आनी 2 शिसांक जेजू म्हणटा तुमी गेल्यात न्हय एकलो पूण तुमी 70 आनी 2 म्हजे शीस वचून म्हज्या नांवान तुमी देवाचें रास परगटलें तेन्ना तो आनीक शेवटलो तो आनीक काला पडलेलो हांवें पळयलें. आनी हे परी जेजू आपणाच्या जैताची खबर करता. जेन्ना मगाळ बाबडो न्हय आमी एकलीं कोण एकलो मागण्याच्या जमोतेन एकली उबी रावता उरलेलीं सगळीं म्हणजे बसून रावता तेन्ना हें घडचें ना. पूण जेन्ना आमी सगळीं जेजून दिलेल्या अधिकारान आनी पदवेन जेजूच्या नांवान आमी वावर करतले आमकां घडटा त्या प्रमाणे तेन्नाच देंवसार सैतान 20 कसो सर्गार्थावन खाला पडटलो तो शेवटतलो आनी देवाचें राज खरेंच आमच्या मदेकात आसा म्हूण आमच्यान परगटोंक जातलें. देवाची कृपा देव आयज आमकां आपणाची काकूत फावो करता कृपा फावो करता ती निर्फळ जावंक दिवया नाका मगाळ बाबडो. सोम्या जेजू क्रिस्तान फुडें आपणाच्या शिसांक म्हणलें सत्राय सोरोप आनी विंचू आनी दुस्मानाची सगळी पदवी तुमच्या पांया तळा मस्तोंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या अधिकार दिला आनी तुमकां कांय एक वायट जावचें ना. हो जावन आसा आमचो वावर हें तुवें आनी हांवें करूंक जाय. देंवसाराक आमी ह्या संवसारान आडावन दवरूंक जाय. देव आमकां जण एकल्याक सूख दिवंक आशेता पूण जशें जेजून म्हटलें म्हज्या वाटे वयलो तूं कटसर सैतानाक तूं म्हज्या वाटेर एक आडकोळीचो फातर थंय मगाळ बाबडो देंवसार आमच्या जण एकल्याच्या वाटेर एक आडकोळीचो फातर आनी ताका मगाळ बाबडो आमी आमच्या वाटे वयलो काडोंक जाय. ताचेर आड आमी बोळ करूंक जाय झुजोंक जाय आनी ताका आमी आडावंक जाय. घडयेक आमी ताचेर संपूर्णायेन जैत व्हरूंक पावचें ना कित्याक हें घडटलें जेजूच्या दुसऱ्या येण्या वरवीं. पूण त्या म्हणसर मगाळ बाबडो तुजो आनी म्हजो वावर जावन आसा त्या वायटव्याक आडावंक ताचेर आड बोळ करूंक सर्व बसाचें वायटपण तें आडावंक आनी तें पयस करूंक जेजून तुका आनी म्हाका अधिकार दिला तुका आनी म्हाका पदवी दिल्या. पूण मगाळ बाबडो हें जरी तरी आमच्या जिवितांत आमच्या फिरगजेंत आमच्या समुदायेंत आमच्या मागण्याच्या जमोतेंत आमी रावता थंयसर घडटलें जाल्यार आमी सदांच जेजूक एकवटून रावंक जाय. कित्याक जेजून म्हटलेलें आसा मगाळ बाबडो सत्राय हांव तुमकां अधिकार दितां खंयच्याच मनशान तो दिवंक जायना आनी नजो हो अधिकार ही पदवी जेजूतोन आमकां मेवता. आनी देखूनच आमी सदांच जेजूक एकवटून रावंक जाय कळ्ळें. आमच्या मागण्या वरवीं खाजगी मागण्या वरवीं देवाच्या उतराचो नियाळ करून पेल्याचो मोग आनी भावपण आमी रावता थंयसर आनी पेल्याची सेवा साखरी जेजू जावन आसा आमच्या जिविताचो माज आनी केंद्र आनी तो आमकां अधिकार दिता तो आमकां पदवी दिता. आमी नेणारी आमी अस्कत
आनी देखून मोगाळ बाबनो जेजूच्या लागशिल्ल्या इश्टागतीन आमी भितर सरया. तो आमकां सगळें दितलो, कांयच आमकां उणें आसचें ना. आनी जेजूची ओळख आमचें सवें वाडोवन दी. शेवटाच्या दिसा सोम्या जेजून म्हटलेलें आसा सामातेवाच्या शुभवर्तमानान 7व्या आवेस्वरान ओळ 21 ते 23. जायतीं जाणां म्हणटलीं खंय, जायते शीश म्हणटले खंय, सायबा सोम्या आमी तुज्या नांवान देंवसार काडले न्हय, आमी तुज्या नांवान विजमितां केलीं न्हय, बरी खबर परगटली न्हय. तेन्ना सोम्या जेजून म्हटलां, हांव वळोन तांच्या तोंडार मारतलो. खोटेपण करतल्यानो म्हजे सरशिल्ले कटसारात हांव तुमकां वळखना. इतलें केल्या उपरांत मोगाळ बाबनो जेजूच्या नांवान देंवसार काडल्या उपरांत जेजूच्या नांवान विजमितां केल्या उपरांतूय आनी बरी खबर परगटल्या उपरांत जेजून म्हटलां, हांव तांच्या तोंडार मारतलो आनी तांकां म्हणटलो, खोटेपण करतल्यानो म्हजे सरशिल्ले कटसारात हांव तुमकां वळखना. ही ओळख मोगाळ बाबनो जेजूची खासगी ओळख. जशे परी आमी एकामेकाक वळखता, ही लागशिल्ली इश्टागत जेजू कडेन आमकां चड गरजेची. आनी देखून मोगाळ बाबडो ही कृपा जेजून आमकां दिल्या आनी ह्या दिसांनी आमकां आनी दिता. ही देवाची काकूट आमी पळयता न्हयच आमच्या कॅथलीक इगर्जेन आनी पवित्र सभेन, पूण हेर क्रिस्तांव इगोजांनी आनी हेर क्रिस्ती पंगड आसा तांतूय आमी आजकाल ही देवाची काकूट आनी कृपा पळयता. कित्याक पातक वाडलां आनी रोमकारांक बरयल्ली चीट 5वा आवेस्वर ओळ 20 म्हणटा, जंय पातक चडलें आनी वाडलें थंय देवाची कृपा खंय आनीक चडली आनी वाडली, सुब्बां जाली. आनी आजकाल हेंच आमी पळयता. पातक वाडलां देखून देव आनीक कृपा आनी काकूट दिता मनशाक. आमी भाग्यवान जाल्या देखून न्हय, कित्याक देवाक नाका आमचें निसंतन, आमी विबाड जालेलीं. देवाक जाय आमी जण एकली मन बदलोवन ताची सडवण आमी जोडून घेतलेली. आनी देखून मोगाळ बाबडो जेजूक आमी एकवटून रावया. जेजू आमकां अधिकार दिता. ही आपणाची कृपा आमकां दिता, ती काकूट हेरां सगळें वांटोवन घेवंक. ही कृपा सुम्याची निर्फळ जावंक दिवया नाका मोगाळ बाबडो. ती कृपा आमच्या जिवितांत सापसुबे जावं न्हय. हालेलुया, 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 हालेलुया. पूण उपरांत जेजू आपणाचेशी सांगता तें चड गरजेचें आनी आमी सदांच आमच्या मनांत दवरूंक जाय. समी जेजू म्हणटा, देंवसार आनी सैतान तुमकां खालते जातात म्हूण कुशाल जावचे भाशेक तुमची नांवां सर्गार बरयल्यान देखून तुमी कुशाल जायात. आमची नांवां सर्गार बरयल्यान म्हणजे कितें मोगाळ बाबडो. देवान सासनाक तावन आमचो मोग केला. सासनाक तावन तो आमकां जण एकल्याक वळखता आनी ताणें आमकां विंचून काडल्यात. कित्या पासत? सुखा पासत. सासनीक सूख ह्या संवसारांत आनी उपरांत चे पासत देवान आमकां विंचून काडल्यान, निवडून काडल्यान देखून तुमी खुशाल जायात म्हणटा समी जेजू. पूण हे मोगाळ बाबडो तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत घडोवन येवंक जाय जाल्यार आमी जेजूचो पाटलाव करूंक जाय. कारण जेजू आमकां बापाच्या घरांत व्हरता. जेजू आमकां बापाच्या त्या सुखांत व्हरता. आनी देखून आयज पासून देवाची कृपा आमच्या जिवितांत देव आमची काकूट करता ती निर्फळ जावची न्हय, पूण आमी जेजूच्या पावलांनी आमी चलोवंक जाय. जेजूच्या शिकवणे प्रमाणे आमी तसो पाटलाव करूंक जाय. देवाच्या आनी उजवाडाच्या राज्याच्या तत्वा मूल्या प्रमाणे आमी जेजूच्या फाटल्यान चलोवंक जाय. तेन्नाच आमी जेजू फाटल्यान आमी बापाच्या घरांत पावतल्या, बापाच्या सुखांत ह्या संवसारांत आनी उपरांत आमी पावतल्या. कित्याक जेजूनच म्हटलेलें आसा मोगाळ बाबडो पवित्र पुस्तकांत, सांजुवाच्या शुभवर्तमानान 14व्या आवेस्वरान म्हणटा, हांव येतलो आनी तुमचे पासत एक स्वाद तयार करतलो आनी उपरांत येतलो आनी तुमकां व्हरतलो.
तुम्ही म्हणटला इतल्या नाका म्हाका सोमया आनीक थोडी वर्सां रावूं दे. जेजू जाणा तुका दवरतलो आनी तुवें वावर करूंक आसा. हांवूय मागतलो ताका व्हरो नाका सोमया. तो आमचो गरजेचो वावराडी. जेजून म्हटलां हांव तुमकां व्हरतलो त्या सुखांत. तो मोगाचो आनी सुखाचो वांटो हांव तुमकां फावो करतलो. तुका तो देवान दवरला तो तुका हांव फावो करतलो म्हणटा जेजू. पूण आमी जेजूचो पाटलाव करूंक जाय. आनी पाटलाव करता आसतना मोगाळ बाबडो जेजूचो ताचे शिकवणे प्रमाणे ताणें आमकां दाखयल्ल्या त्या तत्व आनी मुल्यां प्रमाणे जायतें आसा. समर्पण, बोगसाणें, मन बदलप सगळें आतां हांवें तुमकां सांगलें जाल्यार तुमी इरार जातलेत. पूण आयच्या वाचपांत आमकां एक मेवता तें आमकां जेजू सांगता आनी जेजू दाखयता. पवित्र आत्म्याच्या खुशालकायेन बरोवन जेजून वाखाणी केली खंय. जेजूचो पाटलाव करता आसतना मोगाळ बाबडोनो हे परी आमी पाटलाव करूंक जाय. जितके आमकां देवाची काकूट फावो जाता आमी मागता ती देवाची काकूट आनी आमकां ती भोगोंक मेळटा तितल्याच उपकारीपणान दिनवाशीपणान जेजूची वाखाणी करीत ताका नमस्कार करीत आमी तसो पाटलाव करूंक जाय. आनी आमी एक दीस त्या बापाच्या सुखांत पावतले. हांगासरच ह्या संवसारांत आमकां तें सूख भोगोंक मेळटा आनी उपरांत सासणाक आमकां भोगोंक मेवतलें. हालेलुया. पूण मोगाळ बाबडोनो आमी एकसूरपणान करूंक जायना एक-एकली. आमकां जाय पवित्र सभेचो आदार. आमचे पाद्री भाव, आमचो विगार, आमच्या फिरगजेन आसा ती क्रिस्ती समुदाय, आमची मागण्याची समत हांच्या सांगाता आमी जेजूचो पाटलाव करूंक जाय. हांच्या सांगाता आमी जेजूची वाखाणी करूंक जाय. आमचें उपकारीपण आमी भेटोवन दिवंक जाय. तुमी म्हणटले छे तें करूंक कोणाक वेळ आसा जमतीक वचोंक. सांजेच्या वेळार म्हाका उदीक भरोंक जाय आनी कितलीं कामां आसात. जाय तीं आमची मोगाची भाव भयणां मागण्याचे जमतेक कांटाळटात. तें मागण्याच्या जमतेन कितें आसा. तो फादर करता मागणें तातूंत व्हडली पदवी आसा. हांकां मागणें करूंक येना. आनी देखून आमी त्या मागण्याच्या जमतीक वचना. जेन्ना सायबीन मायेन तें वाखाणेचें गीत गायन केलें, मॅग्निफिकात म्हणटा आमी, तिणें कितें म्हटलें, आतांच्यान सगळ्यो पिळगो म्हाका सुभागी म्हूण पासारतल्यो. आतांच्यान सगळ्यो पिळग्यो म्हाका सुभागी म्हूण पासारतल्यो. आनी बो भाग्यवंत अवंकार मरी जेजूच्या आपोस्तलां आनी शिसां मदेकात बसता. जेन्ना जेजून पवित्र आत्मो भासायलो आनी म्हटलें तुमी पवित्र आत्म्याची वाट पळोवन रावात, तें जेजूचें उतर ती आयकता. आनी पवित्र सभा म्हणटा सगळ्या शिसां भितर उत्तम शीस आनी पाटलावदार जेजूची जावन आसली सायबीन माय. ती सारकी जेजूच्या उतरा प्रमाणे चल्ली खंय आनी ती बसली जेजूच्या आपोस्तलां आनी शिसां मदेकात. कित्याक जेजून म्हटलेलें रावात तुमी पवित्र आत्म्याक. कितले दीस बसली? 50 दीस. ते जेजूचे शीस आनी आपोस्तल नेणारी अस्कत कितें करतले म्हूण कांय नेम ना आलो. तांचे मदेकात ती बसता. सर भाग्यवंतां मदेकात भाग्यवंत ती बसता तांचे मदेकात. हांव देखून सांगता आयच्या दिसा कोण व्हडलीं व्हडलीं भाग्यवंतां आसात आमच्या फिरगजेनी आनी म्हणटात हांवें 10 रिट्रीट्यो केल्यात, 50 रिट्रीट्यो केल्यात, यात आमच्या मागण्यांत आनी आमी अस्कत आमच्या नेणाऱ्या मदें बसात तुमी. ती बसली आनी 50 दीस तिणें खंय मागणें केलें. कळ्ळें मागणें? जेजूच्या आपोस्तलां आनी शिसां सांगाता तिणें वाखाणी केली, अर्गां दिली, नमस्कार केलो आनी 50व्या दिसा मोगाळ बाबडोन पवित्र आत्मो देंवून आयलो ह्या जमातीच्या मागण्या वरवीं. सायबीन मायक गरज ना आली मोगाळ बाबडोन हांच्या सांगाता बसूंक, हांच्या मदेकात बसूंक. कितें कितें उलयताले ते तांकां
शिस्त ना आली. आमी म्हणटा न्हू हांगा गोंया आनी हांगा मुंबयन घाटी थंय ते आले जेजूचे शिस्त. म्हणटात तांचे मदेकात शिकलेलो एकलोच तो जुदास इस्कारियोत, देखून तो चोर जालो. कितें करया, शिकलेलो चड शिकलेलो तो एकलोच खंय जुदास इस्कारियोत. आनी हेर सगळे म्हणजे नेणारी अस्कत घाटी मनीस. हांचे मदेकात सायबीन माय बसली, त्या जमातीन ती बसली आनी पवित्र आत्मो देंवलो जणजणीत वाऱ्या सारको. आनी तांकां अधिकार मेवलो, तांकां पदवी मेवली जेजूच्या नांवान ह्या सगळ्या संवसाराक म्हणजे उजो पेटोवंक. आनी उपरांत आमी पळयता सायबीन मायेक जी इतकी खालती जाली, कुडी आत्म्या सयत देवान तिका सर्गार उबारून व्हेली. आमकांय तें फावो जातलें जेन्ना आमी खालतीकायेन आमच्या समुदायेंत आमच्या मागण्याचे जमोतेन हो संवसार लेखिना आनी नेणारी म्हणटा अस्कत म्हणटा तांच्या मदेकात आमी बसतले हांव तेन्ना आमकांय फावो जातलें. पूण मगाळ बाबनान 17 जेजून कितें म्हटलां मातेवाच्या 7व्या वेस्परान 14व्या वळीन, जिविताक पावयता तो दारवटो कितलो म्हूण अशीर आनी तो मारोग कितलो म्हूण कठीण आनी थोड्यांकूच मेवता खंय थंय. शॉक आमकां. थोड्यांकूच तो जिविताक पावयता, सुखाक पावयता, बापाच्या घराक पावयता, तो दारवटो कितलो म्हूण अशीर खंय आनी तो मारोग कठीण आनी थोड्यांकूच मेवता. देखून म्हाका बाबा अजाप जायनाका तुमच्या मागण्या जमोतीन थोडीच जाणां येतात जाल्यार. थोड्या मागण्याच्या जमोतींनी लोकांची खेत, कित्याक जाणां हिलींग सर्वीस जाता थंय म्हणटात पदवी आसा देंवसार काडटात, पूण त्या लोकां मदेकात भावपण ना. हांवें पळयल्यात मगाळपण ह्यो जमती ती येतात बसतात, काम जालें वयस मेलो, वाटेक लागतात. तांच्या मदेकात तुमच्या जमतींनी थोडींच भाव भयणां इतलें भावपण आसा, इश्टागत आसा, ओळख आसा थंय ना. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेजूच्या काळार थंयच घडलें मगाळ बाबनो. लोकांची खेत व्हड उरपणजी जेजू अशें ओडोन येताल्यो, इतलो लोक. कित्याक जेजू सैतान काडटालो, पिडा बरी करतालो. पूण उपरांत सांजुवांव आपणाच्या शुभ वर्तमानान 12व्या आवेस्वरान वळ 30 आनी 7 थंयसर बरयता, जरी ताणें जायती खुनां तांच्या उजीर केल्ल्यो, जरी जेजून जायत्यो खुनां आनी विजमितां तांच्या उजीर तांच्या दोळ्या मुखार केल्ल्यो, तरी आसतना तांणी ताचेर विस्वास ठेवलो ना खंय त्या लोकांन. आनी आजकाल थंयच घडटा. आनी उपरांत मंगळ बाबनो जेन्ना जेजून आपणाच्या शिसांक आपणाच्या कश्टां मरणाच्या जिवंतपणाची खबर सांगूंक सुरू केली आनी जेजून म्हटलें तांकां तुमी म्हज्या फाटल्यान आपापलो खुरीस घेवन येवंक जाय. जो कोण आपलें जिवीत म्हजे पासत आनी शुभ वर्तमाना पासत वगडायता ताका सासणाचें जिवीत मेवतलें. जेन्ना जेजून आपणाच्या रक्ताची आनी मांसाची खबर सांगूंक सुरू केली, जेन्ना जेजून आपणाच्या शिसांक सांगलें की तुमी म्हाका सारकें एकवटून रावंक जाय, तेन्ना सांजुवांव म्हणटा आपणाच्या शुभ वर्तमानान 6व्या आवेस्वरान वळ 6 आनी 7 आनी 6 आवेस्वर 6 वळ 7 आनी 6 हांगासर म्हणटा, ह्या उपरांत ताचे जायते शीस खंय पाटी सरोन गेले आनी ताचे सांगाता आनीक भोवना जाले. शीस पाटी सरोन गेले मोगाळ बाबणानो. आनी शेकी जेन्ना खुर्सार जेजू उमकावतालो तेन्ना ताच्या खुर्साच्या तळा कितकी जाणां आलीं थंय? 2 3 4 5 जाणां. पळयात पळय ओंबक तुमकां चडच म्हळ्यार 5 जाणां आलीं. तुमी सोदून काडून पळयात कितकी जाणां आलीं थंय शिसां. हय तांचे मदेकात सायबीन माय आली. उत्तम शीस ती जेजूची, उत्तम पाटलावदार म्हणटा तिका, डिसायपल पार एक्सलन्स म्हणटात इंग्लिशान.
चडच म्हळ्यार 5 जाणां आली थंय. तांची नांवां म्हाका विचारिनाकात, तुमी सोदून काडात, होमवर्क तुमकां. 5च जाणां तुमच्या मागण्याच्या जमतेन काय परवा ना मगाळ बाबडा न्हू, काय नजो, अशीर दारवटो तो, कठीण मारोग. आयज पवित्र सभेन मगाळ बाबडानो आमकां व्हड गिरेस्काय आसा, साक्रामेंत आसा, शिकोवण आसा, पूण कोण येतात? हिलींग, डिलिव्हरन्स, हसर्या विजमिता, लोकांची खेत. मागीर कितें जाल्या उपरांत काम जालें, वयच मेलो. देखून जेजू म्हणटा 5च जाणां तुमी मागण्या जमतेन, 10 जाणां. आनी पवित्र सभेची ग्रेस्काय, साक्रामेंत तुमी आपणायतात. हांकां जेजू म्हणटा तुमी पळयतात ते तुमचे दोळे सुभागी म्हणटात, तुमी भागी. जायते पातशाय, दावीद राय, सलमान राय, जायते प्रवादी, मोयजेस, आयजायास प्रवादी, जेरमायस प्रवादी, हे पळोवंक आशिल्ले पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकोंक ते आशिल्ले पूण तांकां तें आयकोंक मेळ्ळें ना, पूण तुमकां आयकोंक मेवतात देखून तुमी भागी. कोण जमतेन 5 जाणां आसात, 10 जाणां आसात, 50 जाणां आसात, ती मगाळ बाबडानो यो आमच्या मागण्याच्यो जमती बांदून हाडया. कोण येतात तांकां येवंक दियात, जावं तो कितलोय व्हडलो वा जावं ती कितलीय ल्हान. जात आनी कात पळयनासतना, कोण सालसेटचो, कोण पेन्ने रावता आनी वेंगुर्ले आसो हे पळयनाकात, बार्देसो हो मंगळूरचो हो नोर्तेर, कोण येता तांकां घेवन. कित्याक जेजून एक सांगलां आनी आमी मागोंक जाय. सांजुवांचो शुभ वर्तमान हावेस्वर सो वोल्ड 60 आनी 5 समी जेजू म्हणटा म्हज्या बापा कडचें हें देणें घेतल्या बगर कोणूच म्हजे सरशीन येवंक शकना. हें देणें जाणा जायत मगाळ बाबडो, हें देणें बापा कडचें हें देणें घेतल्या बगर कोणूच म्हजे सरशीन येवंक शकना. देखून मागया मगाळ बाबडो, हें देणें आमचे पासत, आमचे जण एकल्या पासत. ही देवाची कृपा ह्या दिसांनी आमी पळयता ती देवाची काकूत आमच्या जिवितान सापसुबें जायना, ती निर्फळ जावंक आमी दिवया नाका. तर ह्या वेळार आमी आमची काळजां, आमचे हात, आमचे जिवीत आमी सम्याक उबारून दिवया. आनी ही देवाची काकूत आनी कृपा आमी मागोया. खेरीतपणी आयच्या दिसा आमी देवाची कृपा आनी काकूत मागता. बरी सावध आनी भलायकी आमी मागता. जॉन परेरा पासत. पपेचल फेर्नांडीस तिच्या पाटीच्या कण्यांत उणेपण आसा तें बरोवन येवच्याक मागता. तशेंच बरी सावध आनी भलायकी आनी देवाची सर बेसांवां मागतात. चेनोया, सिबेल आनी क्रिसेल्डा डिसोजा गोंयांतावन, ओलाफ आनी आर्कांजेल फेर्नांडीस, ॲलन, प्रमिल्ला, लायझांड्रा, सारा आनी समायरा, मारिना, मार्सेलिनो, एन्सल आनी रोलन, इग्नेशियस आनी मॅरिलीन फेर्नांडीस, कॉर्डेलिया लेमॉस, कस्टेडियो आनी ताची फामील, जोकिम आनी बितोस फेर्नांडीस आनी तांची फामील, जॉन आनी बस्तियान डिसोजा आनी तांची फामील, झेवियर आनी ग्रेटा डिमेलो आनी तांची फामील, एस्तो फेर्नांडीस आनी तिची फामील, भवानी कोऑपरेटीव हावजींग सोसायटीन रावतल्या पासत आयज आमी खेरीतपणी मागता. तशेंच गेब्रियल आल्फान्सो हाची काजाराची तयारी भोव बरे भशेन जावच्याक. तशेंच विनिशा हिची काजाराची तयारी भोव बरे भशेन जावच्या. वेरोनिका पटेलाच्या फामिलीन सवस्काय. ॲव्हनर 2021 ऑक्टोबराच्या 3 तारखेर पयलेच फावटी कुंब्याव घेतलो तेन्ना देवाची भरपूर बेसांवां ताच्या जिवितान देंवोन येवच्याक आमी मागता. मान्युअल डिसोजाक बरी शिर्वीस. ग्रेसी डिसोजाच्या शिर्विसेचेर बेसांव आनी शिर्वीस सदांच तुवें राखोवन दवरच्याक. सिरिल आनी लिब्रेट डिसोजा
तांच्या बिझनेसाचेर तुजो आशिर्वाद मागतात. तांच्या हॉटेलाचेर आनी जी रुमां ती ट्युरिस्टाक दितात तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सिरिल आनी लिब्रेट डिसोजा मागतात तांची कोर्ट केस सवस्कायेन आनी न्याय नितीन सुटावी जावच्याक. प्रिसिल्ला आनी एन्सन आपणाच्या काजाराची तयारी भोव बरे भशेन जावच्याक विनंती करतात. तशेंच पयशे जे व्याजाक घातल्या ते परतून मेळोवच्याक रिबेल्लो फॅमिली विनंती करता. एरिक डिसोजा आरीचे पिडेंतलो बेगीन बरो जावच्याक मागता. नताशा फेर्नांडीस 2022 जानेवारीच्या म्हयन्यान ती गुरुवार आसा ती बरे भाशेन तिची सुटका जावच्याक आमी मागता. मितलेश राजन गुप्ता 20 वर्सांचो चड दुयेंत आसा आनी आजिलांत एडमीट आसा तो बेगीन बरो जावच्याक आमी विनंती करता. एन्सिल फेर्नांडीस हाका बरी सांगातीन आनी ताच्या फुडाराक एक बरें फ्लॅट ओ घर ताका मेळच्याक आमी विनंती करता. जोनस आनी स्टेफी हांच्या काजारी एकवटाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. निकिता हाका बरी सावध भलायकी एक बरी सिर्वीस आनी तिच्या जिवितान तिका एक सांगात फावो कर. शर्ली तिच्या फॅमिलीन सवस्काय आनी मोग आशेता. डॉलरस डिकॉस्टा ती गुरवार आसा तिची बरे भाशेन सुटका जावच्याक मागता. एंड्रू डिसोजा दुडवांची अडचण सुटावी जावन गोंयांत तो बांदता तें घर बेगीनूच तयार जावच्याक विनंती करता. जल्माच्या दिसा आमी तुजो खेरीत आशिर्वाद मागता. फाउस्टो एंटनी डिसोजाचेर, प्रेमिल्ला रिबोलोचेर, टियाना क्रास्टोचेर, क्लेरा फेर्नांडीसाचेर, पीटर कायतान परेराचेर आनी काजाराची एनिवर्सरी ह्या म्हयन्यांत जेन्ना ती समारंभतात तेन्ना पीटर आनी मार्था परेराचेर आमी तुजो आशिर्वाद मागता. हय सोम्या, आयज आमी पळयता इतलें उणेपण आसा, पातक आसा, काळजां मनाचें उणेपण आसा, सगळें तुटलेलें मोडलेलें जिवीत मनशाचें आमी सगळ्या वाट्यांनी आनी आमचे सर भोंवतणी आमी पळयता. मनीस पिडेंत आसा, कश्टवता, दुडवांची अडचण, ताच्या हातान पयशे उरनात, ताच्या काळजांत आनी मनांत तो अस्कत जाला. जायतीं वाट चुकोवन गेल्यान, तुजी सशिल्लीं पयस गेल्यान, तांच्या गराब्यांनी सवस्काय ना. सायबा तुजी काकूत ओतय, तुजी कृपा तूं आमकां जण एकल्याक फावो कर. तुजी सोडवण, तुवें जोडून घेतलेलें एक नवें जिवीत तूं आमकां आनी आमकां जण एकल्याक भोगोंक फावो कर म्हूण जेजूच्या नांवान आमी परतून मागता. रिही रे राम हाराय शिके दे रे राम हाराय सिदे दे रे रा 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 रिधी रे राम हाराय शिके दे रे राम हाराय सिदे दे रे रा 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 रे 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 राम हाराय सिदे दे रे 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 राम हारा रा 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 रे 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 रामकां सोम्या ती रावतात थंयसर तांच्या फिरगजेन, तांच्या क्रिस्तांव समुदायेन आनी मागण्याच्या जमोदेन दर एका साक्रामेंता वरवीं तुजी सोडवण आनी एक नवें जिवीत आनी सूख तूं तांकां भोगोंक दी. रिधी रे राम हाराय शिके दे रे रा 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 रे 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 आनी दी सोम्या तांकां कृपा. ही तुजी काकूत, तुजें दयाळपण केन्नाच तांच्या जिवितांत सापसुबे जायनाशें. रिधी रे राम हारा रा 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 रिधी रे राम हाराय शिके दे रे राम हाराय शिके दे रे रा रा रिधी रे राम. आमी जण एकली आमच्यो गरजो उबारया. रिधी रे राम हाराय सिदे दे रा 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 रा. हांव खेरीतपणी मागता कॅनडा शिकोंक गेलात ते रोज डिसोजा पासून रे रे राम हाराय शिके दे रे रा रा रिधी रे राम हाराय शिके दे रे राम हारा रा 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 रे रा 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 रा. आमचे यात्रेक आनी हांवडे उबारया. रिधी रे राम हाराय सिदे दे रा 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 रा. जेसूच्या नावान हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नावान
सिदे दरारारा हे मागणे तुका आणि स्वामी आमी मागता ही तुजी कृपा तुजे काकुती वरवीं फावो जाल्या उपरांत ती आमकां जण एकल्याक आदार दोगां तिगां वो चौगां आमच्या शेजाराक रावतात तांच्या बारी आमी मागण्यांत बसोंक आनी तुजो अधिकार तुजी पदवी पवित्र आत्म्याची तुज्या नांवान वावरोंक तुजो हवालो तुजी आज्ञा आमी स्विकारूंक तूं आमकां कृपा दी सोम्या तशेंच सोम्या जशें बरी ब्यास्तर जाण 70 तुजे शीस वावरोंक गेले तशेंच आमी तुवें दिल्ली कृपा आनी तुजी काकूत आमी वांटोन घेवच्याक आमच्या स्विर्गजेन मागण्या जमतेन आमी रावता थंयसर तुवें दिल्ल्या देण्या प्रमाणे आमच्या पाद्री भावांच्या अधिकारा खाल आमच्या फुडाऱ्यांच्या अधिकारा खाल तुजे मिसांव आमी फुडें व्हरूंक तूं आयच्या दिसा आमकां जण एकल्याक देणे दी सोम्या रे राम महारा शिके दे राम महारा रे बहारा ला महारा शिके दे राम महारा शिके दे राम महारा शिके दे राम रे राम महारा सिदे दे रे महारा सिदे दे रा 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 राम महारा शिके दे राम महारा सिदे दे रे राम महारा शिके दे राम महारा शिके रे राम महारा सिदे रे राम महारा शिके दे राम महारा शिके दे रे राम महारा ला केरे ला महारा सिदे दा रे राम महारा ला केरे ला महारा शिके दे रे महारा ला महारा शिके दे रे रा 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 सोम्या 20 कसो सैतान सरकारतान पडलेलो आमकां पळोवंक जाय आमकां पळोवंक दी आमकां घडटा त्या प्रमाणे तुवें दिल्ल्या अधिकारान पवित्र आत्म्याच्या पदवेन तुज्या नांवान वावर करतकच वायटपणाचेर आनी वायटोव्याचेर आडबोळ करूंक आनी बोळ केल्या उपरांत तुजें जैत आमी भोगोवंक तुज्या भोव पवित्र नांवा वरवीं आमकां मेळटा तें जैत आमी भोगोवंक तुजी काकूत आनी तुजी कृपा आनीक आमी अनुभवंक तूं आमकां फावो कर तुजी कृपा आमच्या जिवितांत सुब्बा जायशी कर तुजें राज आमचे मदेकात आसा म्हूण परगटोवंक तूं आमकां निमित दी सायबा एका दोंगराचेर बांदलेलें शार लिपोवन उरना म्हूण तुवें म्हटलेलें आसा तुजो उजवाड सोम्या आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं आमच्या वावरा वरवीं परजळोवन दी सोम्या तुजें नांव वर्तें जावं दी तुज्या नांवाची पदवी तूं दाखल कर सायबा तुज्या नांवान सोम्या पिडा बरी जावं दी देंवसार काडोवंक दी तुज्या नांवान सर्कींचे रास परगटोवंक दी वायटपण पयस करूंक दी तुजें नांव सोम्या पदवेदार शक्तिवंत ते वोट जावं दी जेजू 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 जातो म्हाका जेजू 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 जातो म्हाका जेजू जेजू तुजें नांव बुजवण दुखीनी जेजू तुजें नांव बुजवण दुखीनी तेरपण ताळण्यांनी ओलाय पिडांनी तेरपण ताळण्यांनी ओलाय पिडांनी जेजू
तुझें नांव देंवसार वळखतात जेजू तुझें नांव देंवसार वळखतात मनीस वळखतात देवदूत वंदितात मनीस वळखतात देवदूत वंदितात हात बारून जेजू 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 घाल साहेबा तुझो आशीर्वाद आणि बेसांव सगळ्या वावराड्यांचेर जी वावर करतात आपल्या घरात समुदायान फिरगजेन या संसारान तुझो आशीर्वाद घाल तुझो पवित्र आत्मो देवय कर आमकां तुजी साक्षीदार जेजू 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 जातू म्हाका जेजू रिवा हरला महाराय सिदी दे दे रा 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 रे 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 रा महाराय सिदी दे रा 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 रे 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 रा महारा ला 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 सायबा जेजू सुम्या तू या वेळार आमची सोडवण करूंक आमच्या मदेका तू बो आसाय देखून आमचे हात उबारून तुझे भोव पवित्र नांव आमी उंच उबारता तू या वेळार आमकां जणेकल्याक जिवीत दिताय जैत दिताय सुटका दिताय भलायकी दिताय कृपा आनी घटाय दिताय तुझ्या बेसांवांनी आमकां भरताय देखून आमच्या हात उबारून आमी तुका वाखाणटा उपार्या जेजूचें नांव सदैव तें जावं उपार्या जेजूचें नांव सदैव तें जावं उपार्या जेजूचें नांव सदैव तें जावं सदैव जावं ताचें नांव जेजू दानी म्हजो सोमी जेजू दानी म्हजो सोमी सर्गा सर्गा राजायलो भुमी वैभव ताचो देखलो आमी विस्वास ताचेर दवरात तुमी जेजू दानी म्हजो सोमी सांडून सर्गार आयलो भुमी वैभव ताचो देखलो आमी विस्वास ताचेर दवरात तुमी ताळयो पेटो उपार्या जेजूचें नांव सदैव तें जावं उपार्या जेजूचें नांव सदैव तें जावं उपार्या जेजूचें नांव सदैव तें जावं सदैव जावं ताचें नांव देव तो तरी जालो गुलाम बापालाचें घेवच्या किना सोडूंक तुका सोडूंक म्हाका ह्याच खातीर उबार्या ताका उपार्या जेजूचें नांव सदैव तें जावं उपार्या जेजूचें नांव सदैव तें जावं उपार्या जेजूचें नांव सदैव तें जावं सदैव जावं ताचें नांव सदैव जावं ताचें नांव सदैव जावं ताचें वय सोम्या तुजें नांव सदैव जावं सासणाच्या सासणाक कित्याक सासणीक मोगान तुवें आमचो मोग केला सासणाक तुवें आमकां ओळखून विसून काडल्या ह्या संवसारान सूख भोगोवंक सासणाक सूख भोगोवंक आनी हे तुजें सूख जरी तरी देंवसारान आपणाचे नाड बुदीन तें आमचें सरशिलें पयस केलें तें काडून घेतलें आयज तुज्या पुता सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं आमकां नव्यान फावो करताय कित्याक सर्व आमचीं पातकां तुवें तुज्या पुताचेर घातलीं सर्व आमचे कश्ट आनी वळवळे तुवें ताका भोगोवंक दिवन ताच्या जिवनपणा वरवीं तूं आयज आमकां एक नवें जिवीत फावो करताय ताच्या जिवनपणा वरवीं ताच्या नांवान तूं आमकां जैत फावो करताय आनी ह्या तुज्या जैतान तूं आमकां फुडें व्हरताय आयज
सायबा तुजी काकूत आनी कृपा एका जरी भाशेन आमचे सभे भावता आसतना ही तुजी कृपा आमी वांटोवन घेवनशात तूं आमकां आपुणें दिताय. पवित्र आत्म्याचें बळ तूं आमकां दिताय, तुजो अधिकार तूं आमकां दिताय आनी तुज्या नांवान वावरोंक सोम्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुजी मागणी तूं आमकां लायताय. देगोन आमचे हात उबारून आमी सतमानतावन देगोन आमचे हात उबारून आमी तुका वाखाणटा दिन वाजता आनी आमी तुजी स्तुती गायता. रिदे रे राम महाराज शेके दे रे राम महाराज राबादारा राम महाराज सिदे दे रा 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 रिदे रे राम महाराज सिदे रे राम महाराज रा 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 रिदे रे राम महाराज शेके दे रे राम महाराज सिदे रा 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 रिदे रे राम महाराज सिदे दे रे रा 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 रिदे रे राम रा 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 Sasnik mo kana petum somokela Jermaya nikti saviswarandila Saityani te pasun polela Todyani karzantancha tenjirayla Asalo mok dev karta hamso Tirawla to kaido amso viswaso Moktaso Diut sordwon nas korun sorpatkanso Sasnik mogan haventum somokela Jermaya nikti saviswarandila Saityani te pasun polela Todyani kalsantancha tenjirayla Sokon satmanta, sasnanto jieta. Sokon satmanta, papakani puta, sasnanto jieta. Sokon satmanta, sasnanto jieta. Sokon satmanta papakani puta sasnanto jieta Sargaje na pauta santusa na pauta sason suka jivita Somya pugle kaun posta muso mukut kaun karta sason suka jivita Sokon satmanta, sasnanto jieta Sokon satmanta papakani puta sasnanto jieta Sasnanto jieta Sasnanto jieta Re la Maharaj Sike Dere la Maharaj Sike Dere la Maharaj Riva de Kere la Maharaj Sike Dere la Maharaj Sine de da 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 Lava de da 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 Kere la Maharaj Sike Dere la Maharaj Sine de da Kere la Maharaj Sike Dere la Maharaj Sine de la Kere la Maharaj Sike Dere da 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 Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah महिमा तुका वाखाणी तुका स्तुती तुका वंदन आणि वैभव तुका ताने सदा सर्वदा वर्तो तू महिमेवन तू शक्तिवन आणि बळवान तू हालेलुया 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 परिवादे केरे राम महाराज शिके दे राम महाराज सिदे दे 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 ना 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 दे दे राम महाराज सिदे दे दे ना 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 दे दे राम महाराज शिके दे ना 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 आज पोत्तून तू आमच्या जिविताचो एकलोच मास केंद्र सोमी धनी आनी सडवणदार म्हूण आमचे हात उक्ते करून आमी स्विकारता सगळे आमचे उणेपण आनी अस्कतकायो जावं आत्मीक काळजां मनाच्यो कुडीच्यो पिडा आमच्या घराब्यांनी आसा ती दुस्पोट आडावट आमच्या समुदायात आसा तें उणेपण फुडाराचें उणेपण काडोकाचे खडे सांगले तुका उबारता तुका आमी आमचो अत्ब समर्पण करता आनी तूं दिताय ती पदवी पवित्र आत्म्याची तुजो अधिकार
वायटपणाचेर आड बोळ करूंक सोरोप विंचू आनी दुस्मनाची सगळी पदवी आमच्या पांया तळा मस्तोंक हो तुजो अधिकार आनी तुज्या नांवान वावरोंक पवित्रात्म्याची मागणी ह्या वेळार तुवें तुजे हात आमचेर दवरलेले आसतना आमी स्विकारता. आयज पासून आमचें जिवीत तुज्या हातांत सोम्या. तूं आमचें सर्वस्व जावन आसतलोय. तूं आमकां सासणाच्या जिवितांत बापाच्या घरांत पावयतलोय म्हूण आमचे हात उबारून सगळ्यांच आमी तुजे स्वाधीन करता. तुज्या हातांत जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो. जिणेक म्हजे तुजे विणे ना शांती ना बरवसो. आमचे हात उबारून समर्पण करून तुज्या हातांत जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो. जिणेक म्हजे तुजे विणे ना शांती ना बरवसो. पातकी रसनेक तूं सोलयताय तूं सामसो राजा. कुरपाकाकू उपोट वांटाय दैवीक जिवितान भरताय. रसनेक तूं सोलयताय तूं सामसो राजा. कुरपाकाकू उपोट वांटाय दैवीक जिवितान भरताय. जेसू तूं मोग जिवो हात उबारून अमृत जिविताचो. कुवर सोडवणेसो. जेसू तूं मोग जिवो अमृत जिविताचो. तारोक तूं आत्म्याचो कुवर सोडवणेसो. आत्म्यासो कुवर सोडवणेसो. स्वामी आयज आमी तुका भास दिता. सदांच आमी तुका एकवटान रावतल्या खाजगी मागण्या वरवीं तुज्या उतराचो नियाळ करून पेल्याचो मोग करून पेल्याचो भावपण करून पेल्याची चाकरी करून सदांच आमी तुका एकवटान रावतल्या तुज्या इश्टागतीन दिसान दीस तुका आमी वळखोंक पावतल्या. आयज आमी तुका विस्वाशी रावतल्या म्हूण भास दिता आनी हो तीर आमी निश्चय करता. आनी आमची भास सदांच आमी पाळूंक तुजें बोळ आमी मागता. तुजो हांव मोग करता. तुजो हांव मोग करता जेसू. तुजो हांव मोग करता आतानी सदां. तुज्या पाया तळार रावतलो. तुजे वाटेन हांव सहतलो. तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटी सरसो ना. सोम्या तुका आमी विस्वाशी रावतल्या तुजी वाकाणी आमी करतल्या. पाया तळार रावतलो.
संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरचीना आणि आम्ही भास दिता तुका सोम्या तुज्या पावलांनी आमी तुजो फाटलाव करतले कित्याक तूं आमकां बापाच्या सुखांत व्हरताय तूं आमकां बापाच्या घरांत व्हरताय तुका मानता तें आमी करतल्या तुजी खुशी आमी सदांच पाळटल्या तुका आमी सेवा दितल्या वय सायबा आमी फाटीं सरचे ना आमी फाटीं सरचे ना तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेसू तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां तुका मानता तें हांव करतलो तुजी खुशी हांव पाळटलो तुका सेवा हांव दितलो हांव फाटीं सरचो ना तुका मानता तें हांव करतलो तुजी खुशी हांव पाळटलो तुका सेवा हांव दितलो हांव फाटीं सरचो ना सायबा दी आमकां पवित्र आत्म्याचें बळ ह्या वेळार होतय तुज्या पवित्र आत्म्याक ह्या वेळार हे पवित्र आत्म्या तुज्या पदवेन आमकां भोर तुज्या शक्तीन आमकां भोर हे पवित्र आत्म्या तूं देवोन आमच्या घराब्यांचेर फामिलीचेर आमच्या समुदायाचेर आमच्या मागण्या जमतीचेर आमच्या फिरगतेचेर आमच्या विगारांचेर आमच्या पाद्री भावांचेर धर्मिकांचेर हे पवित्र आत्म्या तूं आमच्या मुंबयच्या शाराचेर आनी सगळ्या संवसाराचेर देंवोन ये हे पवित्र आत्म्या ह्या संवसाराचें रूप तूं नवें कर आमचें जिवीत तूं नवें कर हे पवित्र आत्म्या आमचे हात आमी अत्रेकान तुका उबारता पवित्र आत्म्या ये तुझ्या पोतवेन पवित्र आत्म्या ये तुझ्या पोतवेन पवित्र आत्म्या ये तुझ्या पोतवेन पवित्र आत्म्या ये तुझ्या अस्कताय आमचे उणेपण उबारून दिवया मागाडू अस्कत आनी नेणारी आमी जेजू आमकां अधिकार दिता आमकां पदवी दिता आपल्या नांवान वावरून मागणी लायता आमच्या समोती बांदून हाडुया मागाळ बाबडानो आमच्या फिरगजेन आसा ती क्रिस्तांव समुदाय बांदून हाडुया आमच्या फिरगजेन आसा ती पवित्र सभा आमी बांदून हाडुया पवित्र आत्म्यान बरोया पवित्र आत्म्यान उपोट बरोया मागाळ बाबडानो पोरणे
सगळे गेले मगळ आता सगळे नवे जाता. सगळ्याची कृपा आमच्या जिवितांत साफसुफी जावंक दिवया नाका. पवित्रत्व देवून येत असताना बावट सासवा परी उपजता देखून आमचे हात उबारून पवित्र आत्म्यान अनेक बरया. पवित्रत्व येताना बाबा सासवापुरी उपसोता. बाबा सासवापुरी उपसोता मोच्या आत्म्यात. पवित्रत्व येताना बाबा सासवापुरी उपसोता. बाबा सासवापुरी उपसोता मोचेताय. पवित्रत्व येताना बाबा सासवापुरी उपसोता. बाबा सासवापुरी उपसोता मोच्या आत्म्यात. पवित्रत्व येताना बाबा सासवापुरी उपसोता. बाबा सासवापुरी उपसोता मोचेताय. कांयच कठीण नाही तुका, हालेलुया. कांयच कठीण नाही तुका. धन्य तू सर्वोद्वेदान, तू आमचो देव आनी आदार. कांयच कठीण नाही, कांयच कठीण नाही, कांयच कठीण नाही तुका. कांयच कठीण नाही, कांयच कठीण नाही, कांयच कठीण नाही तुका. आनी सरतोंगोन कुशीन जातोले, आनी सरतोंगोन आवडतान गावया. कुशीन जातोले, आनी सरतोंगोन कुशीन जातोले. पवित्र आत्म्याच्या बोळान आनी सरतोंगोन कुशीन जातोले, आनी सरतोंगोन कुशीन जातोले, आनी सरतोंगोन कुशीन जातोले. पवित्र आत्म्याच्या बोळान जेजू ख्रिस्ताच्या नावान. जेजू ख्रिस्ताच्या नावान. आणि एकवटीन जेजू ख्रिस्ताच्या नावान. जेजू ख्रिस्ताच्या पवित्र आत्मो येताना पवित्र सभा बांधून येता. येताना पवित्र सभा बांधून येता. पवित्र सभा बांधून येता या संसारान. पवित्र आत्मो येताना पवित्र सभा बांधून येता. पवित्र सभा बांधून येता आमचे दार. वतून गावया. पवित्र आत्मो येताना पवित्र सभा बांधून येता. पवित्र सभा बांधून येता या संसारान. पवित्र आत्मो येताना पवित्र सभा बांधून येता. पवित्र सभा बांधून येता आमचे दार. हालेलुया, 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 हालेलुया. सम्या जेजू आम्ही तुका नमस्कार करता. तुझे कृपेची आणि काकुतीची जर या वेळार आमचे सवे व्हांवत आसा. तुजो मोग आमचे सवे व्हांवता आसतना तूं आमकां आयच्या दिसा दिताय ती सर बेसांवां, देणी, आशिर्वाद, सुटका, पेकोवणी, कृपा आनी घटाय आमी आपणायता. आनी तुज्या मुणयारा वरवीं तुजे बोलादीक बेसांव जे आमचे जिवीत सफळाक घालता, आमचो वावर सफळाक घालता, ह्या वेळार आमी खालतीकायेन स्विकारता. मिसाची भेट उबारता आसतना परतून मागण्यांत आमी किरीतपणी जी अर्गां दिनवासनी भाव भयणाची भेटयलेली ती आमी परतून तुका उबारून दिता. तशेंच किरीतपणी आमी सावधानी भलायकी आनी तुजो आशिर्वाद आनी बेसांव ज्या बाय भयणी पसत आमी मागला
तांची नांवां पोतून तुज्या फुड्यान आमी हाडटा आनी ह्या मिसा वेळार आमी खेरीतपणी मागता फादर ट्रेवर परेरा पासत आनी तांचे माय फातिमा परेरा पासत तांकां बरी सावध आनी भलायकी फावो जावच्याक आनी आमच्या वावरांत आदार दितल्या सर्ब पाद्री भावां पासत खेरीतपणी फादर लॅन्सी प्रभू फादर सायमन डिसोजा पासत आमी मागता सोम्यो जेजू क्रिस्ता तुवें म्हटलेलें आसा एकलसो पासून इबाड जालोलो म्हज्या बापाक नाका आनी जांकां बापान तुजे हातीन दिल्यांत तांचो तूं इबाड जावंक दिवचो नाय तांकां तूं बरो घालचो नाय तांकां तूं नव्यान जिवंत करतलोय आनी सासणाचें जिवीत दितलोय म्हूण तुवें बसायलां तूं जावन आसाय जिवंतपण आनी जिवीत आयच्या दिसा सोम्या आमी खतखत्यान विनंती करता अंतरलेल्या आत्म्या पासत तूं तांकां तुजे महिमेन उबारून ओर तूं तांकां तुज्या उजवाडान हाड तूं तांकां सासणाचें जिवीत भोगोवंक दी आयच्या दिसा आमी खेरीतपणी विनंती करता अंतरलेल्या ह्या आत्म्या पासत जॉन फेर्नांडीस कर्सिनो लेमॉस बेला लेमॉस मिलेनियस लेमॉस एंटनी डिसोजा एंडी फॉन्सेका एंड्रू आनी बेनेडिक्टा डिसोजा पियाद आनी नाथालिया फेर्नांडीस जोसेफ आनी सिसिलिया लुईस जॅक्सन लुईस मॅगी डिसोजा मीना फेर्नांडीस मार्गरेट फेर्नांडीस रोजी फेर्नांडीस जोसेफ फेर्नांडीस फिलिप फेर्नांडीस गेब्रियल डिसोजा सिसिलिया डिसोजा मॅन्युअल डिसोजा स्टेला मार्शल फेर्नांडीस रुजाई फेर्नांडीस कोसेसांव रुजाई फेर्नांडीस केनेथ मास्टर्स जसवंत पटेल मिनीन सांतान फेर्नांडीस रुजाई मसियान लॉरेन्स आनी इजाबेल डिसोजा बेंजामिन आनी जेबेलिन डिसोजा जोसेफीन मॅथ्यूज डिसोजा मार्शल डिसोजा कॅरिन डिसोजा ॲलिस सायमन आनी मार्कुस ब्रिगॅन्झा फातिमा आनी डेविड गेब्रियल एंजेलिन आनी मर्विन सिक्वेरा फिलिप आनी सिसिलिया डिसोजा मिंगेल आनी रोजीन डिमेर्लो झेवियर आनी ॲनी रॉड्रिग्स फिलिप सांतान फेर्नांडीस फ्रांसिस डायस मॅथ्यू आनी क्रिस्तालीन त्रिनिदाद मिनिनो फेर्नांडीस एलेक्स जॉन रॉड्रिगस ऑर्फी फेर्नांडीस बर्नर्ड डिमेल्लो आनी ॲनी रिबेल्लो डॉमनिक जॉन सेलेस्टीन आनी रॉबर्ट फेर्नांडीस डेनिस आनी स्टेला मोरायस वलेरियन आनी सारा डिसोजा विक्टर सल्डाना कायतान आल्फान्सो आनी ताच्या फामिलीन अंतरलेल्या पासत एंटनी कार्डोस आनी ताच्या फामिलीन अंतरलेल्या पासत देवदीत आनी ताच्या फामिलीन अंतरलेल्या पासत विन्सेंट जोकीम फेर्नांडीस आनी ताच्या फामिलीन अंतरलेल्या पासत भवानी कोऑपरेटीव हावजींग सोसायटीन अंतरलेल्या पासत साल्वादोर डिसोजा आनी ताच्या फामिलीन अंतरलेल्या पासत डिसोजा फॅमिलीच्या अंतरलेल्या मेंबरां पासत फेर्नांडीस आनी कोयलो फॅमिलीन अंतरलेल्या मेंबरां पासत लेमॉस आनी डिसोजा फॅमिलीन अंतरलेल्या पासत डिकॉस्टा फॅमिलीन अंतरलेल्या पासत आनी पुलगोत्रीन आसलेल्या भाग्यवंतांच्या आत्म्याक मीस भेटयतात फ्लोरा फेर्नांडीस फेर्नांडीस फॅमिली नातालीन कार्डोस ॲलेन रिबेल्लो सांताना रॉड्रिग्स लुईस आनी एस्कॉलिटा मेंडिस बापा तू आमचो मोग करताय आमचे मोतेची सूख काडटाय हो मोग ओळखून दिन वाचताको आपलेच जिवीत तुका भेटूं तुझे कुटुंब एकठांय जाता बाबात विश्वास मोग सारता तुझे कुटुंब एकठांय जाता बाबात विश्वास मोग सारता तुझे उतर आमकां पोसोन
जेजूची कूड रोगट जेवण तुझ्या उदराकार सामुकडो तुझ्या जेवणाक आशेन बसूंक तुझे कुटुंब एकठांय जाता बाबात विश्वास मोगून सारता तुझे कुटुंब एकठांय जाता बाबात विश्वास मोगून सारता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक बोट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या सेवा धर्मांत आमकां खरीत भाशेन जेजूक आमच्या जिवितांत येवकार दिवन ताच्या सुर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक एक व्हड आपोवणें मेळटा. जेजून आमच्या पासत आपलीच कूड बलिदान करून त्या खुर्सार मरून आमकां सुर्गीचें दार उगटापें केलें आनी ह्याच दारांतल्यान भितर सरूंक आयज आमकां सगल्यांक हो सेवा धर्म शुभ वर्तमाना वरवीं उलो करता. पूण जरूय ह्या सुर्गीच्या राज्यांत आमी भितर सरूंक सोदता जाल्यार पयले सुवातेर आमी जेजूक आमच्या जिवितांत येवकार दिवची गरज. आनी जशी परी आमी जाणव, जेन्ना आमचें जिवीत पयलेच सुवातेर जायत्या वस्तूंनी भरलां जाल्यार जेजूक आनी खंयचो जागो मेळटलो काय. तर आयज जेन्ना ह्या सेवा धर्मांत आमी वांटो घेता, ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता, आमच्या काळजा मनाची तयारी करुया. आमच्या चुकींची आमी दूख दवरुया, आमच्या पातकांची आमी दूख दवरुया. जेजूक आमच्या काळजांत एक फावो तसलो जागो तयार करुया. आनी त्याच आमच्या सुर्गीच्या बापाचें बोगसोणें मागतना सगळीं आमी सांगाता हांव पातकी हें मागणें म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्य हांव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बायकियो सदांच सांकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया. सर्व पदवीदार देवा आमच्या बापा, तुजी अगणित पदवी भोव करून पातकांची दया करून आनी तांकां बोगसोणें दिवन तूं दाखयताय आमां पातक्यांक सदांच कोणवालायेन वागय आनी तुज्या बासावण्यांक सगल्या काळजान ओथरेकून सुर्गीचें सूख आमी जोडूनशें कोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बारूक प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. तुमी अशें म्हणोंक जाय, सर्वेस्पर आमचो देव सारको प्रमाणीक, पूण आयज आमी भोगतांव ती लॉज खरेंच आमकां फावो. जुदाच्या लोकांक आनी जेरुसल्यांत रावतल्यांक
आमच्या राजांक आनी कुंवरांक, आमच्या याज्ञिकांक आनी प्रवाद्यांक, तशेंच आमच्या पुर्वजांक, कित्याक सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार आमी पातोक केले, ताच्या उतराक पाळो दिवंक ना. आमी सांबाळच्यो म्हूण जाणें आमकां आज्ञा दिल्ल्यो त्या सर्वेस्परा आमच्या देवाचो ताळो आमी आयकोंक ना. आमच्या पुर्वजांक इजिप्तांतले भायर काडले त्या दिसा थावन ते आयज पर्यान सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या उतराक आमी पाळो दिवंक ना. सर्वेस्परा आमच्या देवाचो ताळो आयकोनासतना आमी अविस्वाशी जाल्या. दूद आनी मोव व्हांवता तो दीस आमकां दिवचे खातीर आमच्या पुर्वजांक सर्वेस्परान इजिप्तांतले भायर काडले त्या दिसा ताणें आपल्या सेवकाक मोजेसा उदेशी आमचेर फॉर्मायलोली विघ्नां आनी शिराप आमचेर पडल्यांत. आमी आयज भोगतांव ती विघ्नां. आपले उतर परगटूंक सर्वेस्परा आमच्या देवान प्रवादी धाडले आसता. आमी ताचें उतर आयकलें ना, पूण जण एकल्यान आपल्या खोट्या काळजाचो वाद चलोवन आमी परक्या देवांची सेवा केली आनी सर्वेस्परा आमच्या देवा मुखार वायट केलें. देवाचें उतर हे देवाचें व्हड उपकार. आसरोती देवा, लिपय म्हाका घालून तुज्या पांखड्या सावली. आसरोती देवा, लिपय म्हाका घालून तुज्या पांखड्या सावली. तूंच म्हजो बरवासो, तुजेरूच पात येता. दुस्मान वेडो घालता तेन्ना वाटय म्हाका तारोका. आसरोती देवा, लिपय म्हाका घालून तुज्या पांखड्या सावली. आसरोती देवा, लिपय म्हाका घालून तुज्या पांखड्या सावली. भोक मारता तुज्या नांवान, तुजे खांकेन घे म्हाका. आवय जशी आपल्या धाकट्याक पालवंत आपल्या एकटायता. आसरोती देवा, लिपय म्हाका घालून तुज्या पांखड्या सावली. आसरोती देवा, लिपय म्हाका घालून तुज्या पांखड्या सावली. उद्गाराक सगळे आमी उबी रावया. सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy. उतर म्हज्या देवाचे काळजान बाळगून दवरता. अर्पण म्हज्या जिवाचे भक्तीन बापाक उबारता. soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy. Soy सर्वेस्परा,
जय सर्वेस्परा जय 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 सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाग्यवंत लुका पोरमणे जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. हे कोराझीन तुजें कोटा, हे बेतसायदा तुजें कोटा, तर तुमचें मोदें केल्यात तीं विस्मितां तीर आनी सिदोन गांवांनी केल्लीं जाल्यार कोंबल्याच्यो साकोटो घालून आनी गोबरांत बसून तेदनाच्या तेदना तीं पिराचीत करतलीं आसलीं. जोडटेच्या दिसा तीर आनी सिदोन गांवांक तुमचे इतली खोराय जावची ना. आनी एक काफारनून तूं वयर स्वर्ग पर्यंत पावतलें म्हूण रावताय कितें? एकदम एमकोंड पर्यंत तूं सोकला शेवटोतलीं. तुमचें आयकोतात ते म्हजें आयकोता, तुमची बेपोरबा करता तो म्हजी बेपोरबा करता, आनी म्हजी बेपोरबा करता तो म्हाका धाडला ताची बेपोरबा करता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रतीक्षा बाबा भयणीनो, आयज जेजू जे आपल्या जिवितांत अनुभवता हे शुभ वर्तमाना वरवीं जे आमकां आयकूंक येता तें जरूर आमी सगल्यांनी आमच्या जिवितांतूय अनुभवलां आसतलें. जायते फावटी जावं आमच्या भावा भयणाच्या जिवितांत, जावं आमच्या शेजाऱ्यांच्या जिवितांत, जावं आमच्या सोयऱ्यांदाराच्या जिवितांत जायत्यांचें बरेंपण चिंतून जायतें बरें आमी तांच्या जिवितांत करता. पूण जायते फावटी जो बरो वावर जे बरेंपण आमी ह्या मनशा विशीं चिंतता तांचो फळ आमकां मेळना. जेन्ना कोणाच्या जिवितांत बरेंपण आमी हाडूंक वावुरता आनी जेन्ना हे बरेपणाचो फळ त्या मनशाच्या जिवितांत आमी पळयनात वो हो मनीस आपलें बरेंपण करतल्याच्या जिवितांत शीण करता, जायते फावटी तुज्या भाव भयणो आमकां दिसून येता कसलो मनीस काय हो. इतलें बरें हांव ताचे पासत करूंक वावुरतां तरूय आसतना तो म्हजें कोश्ट वळखून घेना. इतलें बरेंपण हांव ताच्या जिवितांत करतां तरूय आसतना म्हजें बरेंपण तो वळखून घेना. सगळे म्हजे कोश्ट निर्फळ वेतात आनी असल्या मनशांक जायते फावटी निराशी जावन आमी अनउपकारी जात म्हूण पातारता. तुज्या भाव भयणो, असलेच अनुभव आयज जेजूक आपल्या जिवितांत मेळटा. जेजूय आमच्या सारकोलो एक मनीस आसलो, मासा रोगताचो मनीस तो. आमच्याय सारको तो हांसतालो, रडटालो, निराशी जातालो. आनी आयज जेन्ना काफरनाहूम, जेन्ना बेतसायदा, चोराझीन ह्या गांवांनी जो वावर ताणें केल्लो ताचेर तो नियाळ करता. तुज्या भाव भयणो, जेजू निराशी जाता. इतलो बरो वावर हांवें ह्या गांवांनी केलो, इतलें बरेंपण हांवें ह्या गांवांनी शिंपडायलें, इतली बरी खबर हांव परगटूंक वावुरलो तरूय आसतना हो लोक म्हाका वळखूंक पावूंक ना. तरी आसतना हो लोक म्हाका आपल्या जिवितांत येवकार दिना अशें कित्याक काय ह्या लोकांचेर दुखाबरी जावन तो शीण करता. तुज्या भाव भयणो, बेतसायदा, चोराझीन, कोरिंथ आमी शुभ वर्तमानांत आयकता आनी ह्या गांवांत एक खरीत बाग फावो जाल्लें आनी हें बाग म्हणल्यार जेजू खुद ह्या गांवांनी भोंवलोलो. जेजू खुद ह्या गांवांनी वचून तांकां शिकयतालो. जेजू खुद एक देवाचो पूत जावन ह्या लोकां मदें जायत्यो मिलाग्र्यो, जायतीं अजापां केल्लीं. पूण आयज आमी पळयता जेजू ह्या लोकांची सूर तीर आनी सिदोन ह्या गांवाच्या लोकांशी करता. आमी जाणता आसतलीं तीर आनी सिदोन हीं दोनूय आदल्या करारांतलीं गांवां. तांचीं नांवां आमी आदल्या करारांत आयकता आनी तांच्या वायट संवयांक लागून, वायट वेव्हाराक लागून, तांच्या पातकी जिविताक लागून तांकां एक खास्त कशी स्वर्गार तावन उजो धाडून तांचो भस्म केल्लो आमी पळयता. आनी आयज जेन्ना जेजू ह्या कोराझीन, कोरिंथ आनी बेतसायदा ह्या गांवांचेर नियाळ करता, तांची सोर तो ह्या तीर आनी सिदोन गांवांची कित्याक करता काय? इतलीं पाड मनशां तीं जाल्लीं काय? तुज्या भाव भयणो,
एकूच आमी म्हणूंक येता की खुद्द देवाचो पूत ह्या गांवांनी वचून वावरलो तरूय आसतना ह्या लोकांनी ताका वळखूंक ना. आनी जेजू तांकां सांगता इतलें व्हडलें बाग तुमकां फावो जालां तरूय आसतना तुमकां तें वळखूंक फावो जावंक ना. जरूय हेंच बाग तो म्हणटा, जरूय हेंच बाग तीर आनी सिदोनाच्या लोकांक मेवलेलें जाल्यार घोडये तीं साकाची आंगोस्त्रां घालून गोबरार बसून पिराचीत करतलीं आसलेलीं. तुमकां जें बाग मेवलां तें ह्या लोकांक मेवलेलें जाल्यार तांचें जिवीत आयज घोडये वेगळें जाल्लें आसतलें. तांचीं नांवां आयज घोडये सर्गींच्या राज्यांत बरयलोलीं आसलेलीं आसतलीं. प्रितीच्या भाव भयणो, आयज आमकां सगल्यांक सर्गींच्या राज्यांत भितर सरूंक एक खेरीत उलो. पूण जशें आमी शुभ वर्तमानांत आयकता, जरूय ह्या सर्गींच्या राज्यांत आमी भितर सरतलीं जाल्यार पयले सुवातेर जेजूक आमच्या जिवितांत येवकार दिवंक खूब गरजेचें. जेजूचें मोल आमच्या जिवितांत वळखून घेवंक आमकां सगल्यांक खूब गरजेचें. जशें परी ह्या बेतसायदा, ह्या कोरिंत, ह्या चोराझीन ह्या गांवांनी केलें तशें घोडी आमच्याय जिवितांत घडटा आसतलें. आयज जेन्ना आमी हें शुभ वर्तमानाचें नियाळ करता, आमच्याय जिविताचेर एक नियाळ मारुया. कशें परें म्हजें जिवीत जालां काय? जेजून आमकां इतलें व्हडलें बाग दिलां, आपली कूड त्या खुर्सार ताणें मरून दिली. आमच्या पासत एक दुखी भरीत मरण ताणें सोंसलें तरूय आसतना ताचें मोल आमी वळखूंक पावल्यांत काय? आमकां क्रिस्तांव म्हणून आमी पाचारता आनी जेन्ना आमी क्रिस्तांव हें उतर मोडटा, दोन बाजूंनी आमी बांदटा, हें आमकां सारको अर्थ आमकां कळून येता. क्रिस्तांव म्हणजे क्रिस्त हांव, जेजू सारकिल्लो एक दुसरो क्रिस्त हांव ह्या संवसारांत. हें क्रिस्तांव उतर नांव म्हाका सोंपता तसलें जिवीत हांव जियेतां काय? जेजूक म्हज्या जिविता वरवीं दुसऱ्यांक दिवंक हांव वावरलां काय? प्रितीच्या भाव भयणो, आमच्याय जिविताचेर आमी नदर मारुया, एक सुपुर्लो नियाळ करुया. कसलें म्हजें जिवीत जालां काय? जेन्ना म्हज्या जिवितांत सगळें बरें चलता तेन्ना जायते फावटी घोडी हांव जेजूक विसरलो आसतलों. पूण जेन्ना दूख म्हज्या जिवितांत भितर सरता जायते फावटी जेजूचेर हांवें शिणूय केला आसतलो. ह्या वस्तूंचेर आमी नियाळ करुया. प्रितीच्या भाव भयणो, जेजू आयज आमकां आपल्या जिवितांत येवकार दिवन सर्गींच्या राज्यांत भितर सरूंक आपयता. तयार आसात काय आमी? जेजूचो हो उलो आयकून ताणें शिकयल्ल्या वाटेर चलूंक आसात आमी तयार? जेजूच्या ह्या उल्याक कान दिवन स्वताचो मार्ग आमच्या जिवितांत जियोवंक. प्रितीच्या भाव भयणो, आयज ही मिसाचो सेवादूम समोर उमतना आनी हे मिसाचे बेडींत वांटो घेतना किरीत भाशेन आमचेच जिविताचेर आमी नियाळ करुया. आमच्या जिविताच्या रस्त्याचेर आमी नियाळ करुया. आनी जितलेय फावटी आमी चुकल्या, जितलेय फावटी जेजूक आमी आमच्या जिवितांत येवकार दिवंक ना, जितलेय फावटी जेजूक आमच्या जिवितांत अनुभवूंक आमी विसरल्यांत, जेजूचें बोगसणें, सर्गींच्या बापाचें बोगसणें मागुया. जायते फावटी आमी म्हणटा, जोरी आमी पळयता जाल्यार सकाळचें जेन्ना आमी न्हिदींतली उठ्ठा आनी परत सांजेच्या वेळार जेन्ना आमी न्हूक बेता, जायतीं अजापां, जायत्यो मिलाग्र्यो आमच्या जिवितांत घडटा, जायते अनुभव आमच्या जिवितांत आमकां मेळटा. आनी एक बारीकसाणी नियाळ केलो जाल्यार जायते फावटी आमच्यान म्हणूंक येता, जेजू खरेंच आमच्या जिवितांत आसा, खरेंच म्हज्या जिवितांत तो म्हाका बेसावांनी भरता. जायतीं अजापां पुराय दिसांत जिवितांत म्हज्या घडटात. रातचे वेळार जेन्ना आमी न्हिदता, प्रितीच्या भाव भयणो, घोडये जायतीं आमचीं भाव भयणां आयज रात्री न्हिदूंक गेल्लीं, सकाळीं उठोवंक पावूंक नात. तरी पूण हांव सकाळीं उठलां, म्हजो कारोबार हांव सांबाळटां, म्हजे फॅमिली सांगात हांव जियेतां. म्हजें जिवीत जावन आसा जेजूचें एक व्हड देणें आमकां सगल्यांक. तरूय आसतना जायते फावटी ह्या देण्यांक आमी देवा सोबे अनउपकारी जातात. जायते फावटी देवाचें मोल आमच्या जिवितांत आमी विसरतात. तर आयज ह्या मिसाच्या भेटेंत आमी हेंच जेजूचें मोल आमच्या जिवितांत आमी अनुभवुया. जेजूक आमच्या जिवितांत येवकार दिवंक वावरुया. आनी हेंच जेजूचें आसणें आमच्या जिविता वरवीं
दुसऱ्यांच्या जिवितांत दिवंक वावरुया. हीच इतिहासां मनात दवरून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवया. ध्यान हाडता सोम्या कुडीचे श्रामदान सोऱ्यांसमोर पिता आत्मिकोंत विचार नाव सोम्या कोणाम सोपेलो पूण रावता हे खोटा तीर्पा वाटा आनंदानाय कोना तुझे पवित्र जापत्यून समर्पिता आमची काणी काळजांची मोगळका तिरामचो भावाटका आमी तुजी सोम्या धन्या देवा. म्हज्या भावा भयणो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्ख्या पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. कोणबाल्या देवा, आमी तुका वंपतांव तें जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं ती आमकां सगल्यांक देण्याची निरंतरी वावती जोर हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सस्नच्या देवा, सर्व काली आनी सर्व थायन जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलां. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेच्या उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवंतपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खोशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जळून घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी सगलीं एकाच ताळ्यान गायता. सर्वेस्पोर सर्गानी संसार बोलल्या तुझ्या वैभवान उंचरगी तुका जय उंचरगी तुका जय सर्वेस्पोराची नावी येता ताका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत. आपलेच कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड,
तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट पोरगोटुया. सोम्या जेसू आमी ओ उंडो खाता आनी कळशींतले पियेता, तितले पावटी तूं वैभवान येसर, आमी तुजें मरण पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपोनी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोरबणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतोल्या आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा आनी ऑजवल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकृत कर. तांकां तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगती बागेवन धर्म दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताईं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पोदबेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रतीच्या भाव भयणू, आमच्या सरपडणाऱ्या जेजू क्रिस्तान आमकां एक खेरीत मागणें शिकोवन दवरलां, जाचे वरवीं ताचो बाप आमचो बाप म्हूण आमी उलोवप मारता आनी आमी ताचीं भुरगीं म्हूण तो आमकां आपणायता. तर हेंच मागणें आमी सगलीं थीर भावार्थान एका थाळ्यान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्ल्यान पडूंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाचन उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पृथ्वी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचेय सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान क्रिस्ताची शांती दिवया.
देवाची शेलये संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कर. देवाची शेलये संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कर. देवाची शेलये संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव आमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोट सरूंक म्हाका केदींच निर्मूळ नाकाय. आमेन. जेजू म्हाका तुजी गरज, सुखी जमनीक जशें उदक, उज्या दिव्या पोलबिसलेचें यंत्राक चलोवंक बडुबेचें, उज्या दिव्या पोलबिसलेचें यंत्राक चलोवंक बडुबेचें. तुजे बगोन म्हाका ना जिवी ना बोल जेजू आनी पृथ्वी. तुजे बगोन म्हाका ना जिवी ना बोल जेजू आनी पृथ्वी. जेजू पुन्हा खारसा तेला पुंती तेला विणे, कातरलोलो रुका खांदो, बिगडलोलो कुडी सांदो, कातरलोलो रुका खांदो, बिगडलोलो सांदो. तुजे बगोन म्हाका ना जिवी ना बोल जेजू आनी पृथ्वी. तुजे बगोन म्हाका ना जिवी ना बोल जेजू आनी पृथ्वी. प्रार्थूया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीच्या सर्व वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक ओकोत जावं. जशें हे रितींत जेजूचें मरण संबरोबून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा, तशेंच स्वर्गार ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पगडा देव
बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओड उपकार शेकी आमी फादर ट्रेवर परेराक काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. कालूच फादर गोंयांतावन परतून आयल्यात. इतले व्यस्त आसतनाय वेळ काडून आयज परतून आमच्या मदेकात आयले आनी आमचे खातीर हो भोव व्हरतो मिसाचो योद्न तांणी भेटयलो आनी तांणी भेटयलेल्या योजना वरवीं आयज आमी देव कृपेन आनी बोडान आमी भरल्या. तांच्या उतरा वरवीं जेजूचो पाटलाव करूंक ताणें आमकां वाट दाखयली. ह्या पासत काळजांतावन देवाक आमी आर्गां दितना दिनवासतना ताळयो पेटोवन आमी फादर ट्रेवराक देव बरें करूं म्हणून या. थँक्यू फादर. कर्मकाळ बाबडानो शेवटाक आमी सदांच जेजूक विस्वाशी रावतले म्हणून आमी भास दिल्या आनी देखून जेजूक आमी वेंग मारून रावया. आयज हांवें तुमकां सांगलें की आमकां एक नवें मॉन्स्ट्रन्स एक नवो सक्रामेंत आमकां दान केला. कित्याक आमकां आनीक जायतो वावर आसा. आमी जण एकली जेजूच्या कृपेन घटायेन पोदवेन ताच्या देण्यांनी बरोवंक आसा आनी जेजू आमकां पवित्र आत्म्याचे मागणी लायतलो आनी देखून आमी जेजू तशें येतल्या आनी जेजू दिता ते आपोणे आमी स्विकारतल्या. शेकी आमच्यान म्हणोंक जातलें सांपावलू भाशेन तिमोथाक बरयल्या दुसऱ्या चिटीन 4थ्या आवेस्वरान 7व्या वळीन तो म्हणटा, हांव बरें झुजलो, हांवें धांवची आसली वाट धांवन काडली, हांवें म्हजो बावार्थ सांबाळ्ळो. तर म्हाका बाबडो सांपावलू भाशेन आमी सदांच जेजूक घट धरून रावया आनी तेन्नाच जेजूचें जैत आमचें जातलें. देवाचें राज ह्या संवसारांत आमी पळोवंक पावतले. हालेलुया. तर ताळयो पेटोवन जैत दितल्या धन्या जेजूक आमी करोडांनी आर्गां दिवया. कित्याक आयज जेजून हें मागणें आमकां फावो केलां. हें मागणें आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत सुम्या जेजू क्रिस्तान आपणाच्या पदवेन आनी अधिकारान सुफळाक घातलां. देखून ताळयो पेटोवन शेकी आमी जेजूक आर्गां दिवया. जैत दितल्या धन्याचे येसू करोडांनी आर्गां एकामेकाक सांगात. सोडवून दितल्या धन्याचे येसू जिणी बोरार्गां गुण करतल्या गुण करतल्या धन्याचे येसू करोडांनी आर्गां सुटका दितल्या धन्याचे येसू जिणी बोरार्गां. हालेलुया हालेलुया गाऊया आत्म्यान भरून गाऊया. हालेलुया हालेलुया गाऊया आत्म्यान भरून गाऊया. जेजूची बोग आसा आमची ताई आसा. जेजूची बोग आसा आमची ताई आसा. आमची ताई आसा. नाका सोडी नाका. नाका सोडी नाका. एकामेकाक सांगया. जेजूक तूं सोडी नाका. आनी कोणाक जाय जाल्यार सोड पूण जेजूक सोडी नाका. सोडी नाका. जेजूक तूं सोडी नाका. सांग ना सोडचो ना. ना सोडची ना. जेजूक हांव सोडची ना. सोडची ना. ना सोडची ना. जेजूक हांव सोडची ना. नाका 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 सोडी नाका. जेजूक तूं सोडी नाका. सोडी नाका. नाका 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 सोडी नाका. जेजूक तूं सोडी नाका. जेजूक तूं सोडी नाका.
जेसू तूं सोडी नाका हालेलुया महिमा तुका सोम्या वाखाणी तुका सोम्या स्तुती तुका सोम्या हालेलुया देव बरें करूं सोम्या जेजू क्रिस्ताची भरपूर कृपा तुमच्या सगळ्यांक हालेलुया गाऊया आत्म्यान पोरून गाऊया हालेलुया हालेलुया गाऊया आत्म्यान पोरून गाऊया जेसूची बोव आसा आमचे काय आसा जेसूची बोव आसा आमचे काय आसा आमचे